पयलो तो शिमटाचो ब्लॉक म्हाका दिसता तेणें तकलेर मारून तकली आख्खी ताची फुटल्या. आतां अजून तो भितर आसा पळय, अजून ताका हें काडून ना. पुलीस आतां येयले, ते इन्क्वायरी चालू आसा. हांव मागतां जाता तितले जो कोणें मर्डर केला ताका जातल्या बेगीन हांगासर हाडपाचो आनी ताका अरेस्ट करपाक जाय. कित्याक असलो मर्डर हांगासर जावपाक जायना. हो भुरगो बाळो सदांच हांगासर आसतालो, अशें जावपाक जायना. इतले तुमी बोगलेक आसा आनी तुमकां खबर ना म्हणलें हें कितें, इतले बोगलेक जाता आनी तुमच्या घरान भितर जाता. हांगा न्यू कन्स्ट्रक्शन आहा तितून जाता. हें कित्याक अशें जालें आनी कशें जालें, इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी हांगासर म्हाका सांगता पळय मोटरसायकल बी आसा, ही मोटरसायकल नोट करा दाखयता. ह्यो कोण मोटरसायकल दवरून गेला, आतां कोण गेला हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. बात कर रहा था, वो आदमी आया, पेट्रोल है, हम बोला पेट्रोल नहीं है, इतना बोल के चला गया. बाद में मेरा लड़की जब बीमार हुआ तो हम दवाई खिलाने के लिए बच्चा को घर पे गया. और जब दवाई खा के आया इधर है, बाद में वो गाड़ी लगी इधर रखा. बाद में बोला क्या हुआ, बोला रिपेयरिंग करने का है. क्या रिपेयरिंग करने का बोला, ये इंडिकेटर और ऑयल डालने बोला. बोल के वो लोग चला गया. केन्ना सुमार घडली, कितें आयडिया आसा? आतां सुमार घडली. ओपन असता कितें साईड हय ओपन कोण येयलो कितें कांय खबर ना. सीसीटीव्ही कॅमेरा बी आहा, आमचे कितें कळा मेळ्ळा बी. सध्याक आमी एक इम्पॉर्टंट अपडेट दिवपाक आयले आमचे स्टुडंटाचे विवरण की आमी काल एक ठिकाणा आमी एक मर्डर केल्याची स्टोरी काल केल्ली. आनी राती कुठ्ठाळी एक 32 वर्साचो एक भुरगो लायनल लोबो हाजे एक मर्डर जाल्लो. ताका लोक पिंकूस म्हणटाले. एक अंडर कन्स्ट्रक्शन सायट भाजनकार हायवेचे कुशीक एक अंडर कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर ताचो एक मर्डर जाल्लो. आनी काल आमी सांगिल्लें की खंय तरी पुलिसांक सीसीटीव्ही फुटेज मेळ्ळा आनी ही केस बेगीन क्रॅक जावंक शकता. आनी त्याच हिसपान आयज आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आसा की एक कुट्टाळी मर्डराची केसीन भितर एक मनशाक डिटेन केल्लो आसा. ताचें नांव आसा आलेक्स कुटिनो, तो रावपी कुट्टाळचो. आनी जी आमकां शॉकिंग गजाल कळून आयल्या की जो मेला ते मनशाक मर्डर करता ताचो फ्रेंड आशिल्लो. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती ही मर्डर जी जाल्या ती फक्त एक सोऱ्या खातीर जाल्ली आसा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा फ्रॉम सोर्सीस. ताजे हिशोबान आलेक्स कुटिनो हो कुट्टाळी रावपी आनी आलेक्स कुटिनो आनी लायनल लोबो पिंकूश म्हणटा तो बरोबर एक बरे फ्रेंड आशिल्ले. थोडे 10 दीस पयलीं खंय ते बरोबर पिवंक बशिल्ले, एक बाटली घेवन बशिल्ले. जे आमकां इन्फॉर्मेशन आयल्या हनी बीची बाटली ते घेवन सोरो पिवंक बशिल्ले. आनी जेन्ना एक क्वॉर्टर सुमार उरिल्लो तेन्ना हो खंय पिंकूश म्हणटा तो ती बाटली उरिल्ली सोरो घेवन आपल्या घरा कडेन गेलो. आनी त्या भुरग्याक ताजो राग आशिल्लो की आपली बाटली उरिल्लो सोरो घेवन तो भुरगो गेलो म्हण. आनी ताजेर राग काडूंक तो राविल्लो. जेन्ना आमकां फुडें आमी पुलिसा कडेन कन्फर्म केलें, इन्फॉर्मेशन आमी विचारलें, तांच्यांनी आमकां सद्याक तर सांगिल्लें आसा की मर्डर जेन्ना काल जालो तेन्ना खंय हो पिंकूश लोबो ताका बरें एक पिलेलें स्टेटमेंट मेळ्ळो. आनी ताका लागून जेन्ना तो राग काडपा आशिल्लो ताणें तो सिमिटीचो ब्लॉक तकलेर मारून काल ताजें मर्डर केल्लो आसा. जो लायनल लोबो पिंकूश म्हणटा तो इज द सन ऑफ अ व्हेरी फेमस एक्टिविस्ट फ्रॉम वास्को, लिओनार्ड लोबो. आनी काल ताजें मर्डर जाल्लो आसा. आनी आयज सद्याक आलेक्स कुटिनो हे भुरग्याक कुट्टाळच्या भुरग्याक वेर्णाच्या पुलिसान डिटेन करून दवरलो आसा. ते आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की ही हेज ऑल्सो कन्फेस टू हिज क्रायम आनी फुडलो तपास चालू आसा. एज ऑफ नाव वी हॅव द इन्फॉर्मेशन दॅट वन पर्सन आलेक्स कुटिनो हू इज द फ्रेंड ऑफ पिंकूश लोबो हाका डिटेन केल्लो आसा. झगडी जाल्ली आनी रिजन फॉर द डेथ इज ओन्ली बिकॉज ऑफ एन अल्कोहोल बॉटल. खंय तरी उरिल्लो सोरो घेवन तो घरा गेलो म्हूण ताजो राग 10 दिसां मागीर काल काडलो आनी ताजेर सिमिटाचे ब्लॉक मारून हायवेचेर अंडर कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर ताजो मर्डर जालो. वास्कोच्या स्टुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.